वेस्ट शेकाल कितें जाला सद्या हांगासर आतां दनपारां एकाक सुमार हांगा एक असो सिरियस एक्सिडंट जाल्लो आहा. एक बायल ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची म्हाका आसता ती कर्मचारी थंय कामां आसता ती म्हाका आसता जेवन वयताली परती ऑफिसान आपल्या तेन्ना हे जे आमचे कंपाउंड हॉल आहा ते तिचे डायरेक्ट चलत्या गाडयेर पडले कितें म्हणजे एक सुद्दां म्हाका आसता 10 सेकंद सुद्दां मातशें तर फाटल्यान पडटा ती तेज्या हितूर भितर पावता ती ऑफिसान पावता कितें इतली ती सारकी हें आसली म्हणजे तिका बॅड लक आसलो तरी बरो लक म्हणजे तिचो की तिका इंजरी आहा म्हणल्यार व्हडली सिरियस इंजरी ना गाडी सारकी काबार जाल्लेली आहा कितें म्हणून आमी म्हणटा देवान तिका वाचयली म्हणटा की तिका हॉस्पिटलान घातली भितर शिरकाली ती हांगासल्या लोकांनी स्थानीक लोकांनी तिका हेल्प करून गाडयेतली काडली आनी तिका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लेली आहा कितें अर्चना नायक अशें तिचें नांव अशें आमकां आयकून येयलेलें आहा कितें. आतां हांगासर अशें आहा की हो जो बाकीचे कंपाउंड हॉल आहा तेंय पडूंक शकता तशें 2 माड आहा ते सुद्दां आतां मातशी तेंची माती देंवता ते खंयच्या टायमार पडूंक शकता ताका लागून मुन्सिपालिटीन जाता इतले बेगीन हांगासर कितें तर करपाचें दोनूय सायडीन रोड तर आतां वचोंक मेळना म्हणजे हांगासर तशेंच कोणी आतां चलोन दी तेजेर मातशें कितें तर पळोवंक जाय तेंचेर पळोवंक आहा ते गाडी आहा पळय ती कसली गाडी कितें ही मारुती 800 मारुती 800 हेजो मालक तेचो आतां कोण तेजें खबर ना म्हणजे चलयताली रेडी ओनर कितें इंजरी जाल्या ताका इंजरी जाल्या हय. अच्छा हे सद्या खंय पडटा हें आतां दत्तावाडी टेंपल हेजे वयर दत्तावाडी टेंपल एक काजिरेश्वर टेंपल आहा देवूळ आहा आनी सेंट ब्रिटोचें हें हॉल सेंट ब्रिटो स्कुलाचें तेज्या लेनीन आहा हो कितल्यांक जाला अपघात आतां सारको एकाक जाला दनपारा एकाक जाला आनी आतां तुमकां दिसता आतां पळय आतां हें जें आतां उरला बाकीचे माड बी तेजी माती पडत आहा तो खंयच्या टायमार पडोंक शकता पळय तो रोड ब्लॉक केल्लो आहा तो सद्याक रोड आतां वरसून काय तेंच्यांनी ब्लॉक करूंक ना लोक आतां नोकळो जाल्ले लोक आतां हेवटेन वचपाचे आहा जाल्यार लोक येतात आनी परते टर्न मारून वयतात एक्चुअली वयर तेंच्यांनी ब्लॉक करूंक जाय बाबा नो एंट्री बोर्ड लावंक जाय तशेंच सकयलूच हेवटेन लावंक जाय म्हापसा क्लिनिका कडेन नाल्यार लोक येतात आनी टर्न मारून वयतात की हांगासून
आज दमपारा म्हाका एका सुमार फोन येयलो की हांगासर एक कंपाउंड हॉल पडला हो गाडये पडला म्हणून तेका हांव येयलो धांवून जालें जाल्यार पळय जाल्यार हो एक सिरियस एक्सिडेंट जाल्लो आहा. आता लाईट सध्या काढलेली हा काढलेली हा लाईट काढलेली हा तरी अंदाजे कितलो वगत लागतो लाईट येवपाक सध्या लाईट काढलेली हा म्हाका सांगा अंदाजे कितलो वगत लागतो लाईट येवपाक तुमच्या हिसपान फायर सर म्हाका सांग नेमकी कितें घटना घडली हांगासर ही घटना घडली म्हणजे कितें हे लँड स्लायडींग जाला तें रिटेनिंग वॉल दिसता ती पळोवपाक ते आमचे स्कूल आहा पळय सेंट ब्रिटो तांचे ते हे कार ती घेवन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची स्टाफ ती कोण तरी अर्चना नायक म्हणून ती वयताली ते वयता आसतना ही घटना घडली आमकां एक वाजता सारके कॉल आयले आमी आयले हांगा स्पॉटार ताका लोकल्स जे आसले तेंचे हेल्पान तिका भायर काडून हॉस्पिटलायज केली ते आतां लायट मॅनाक आमी सांगला की ते वायरी जे आहा ते डिस्क्लोज करा डिस्कनेक्ट करा आणि मागीर आमी ते हे जे डेंजर आसा पळय माड ते माड आमी कापतले आनी जेसीपीक आमी आपयलो जेसीपी येतली आतां ती चेअरपर्सन आयिल्ली हांगा तेणी विजीट दिवन तेणी ताका आमी रिक्वेस्ट केली की जेसीपी मातशी दी म्हणून सर 5 मिनटां भितर धाडटा म्हटलं सध्या आमी पळयता जाल्यार कांय माड हांगासर एकदम डेंजर स्थितीन दिसता माती कोसळत येयलेली आसा सो ह्या आयच्या दिसा सगळे माड क्लियर जातले हय हय ते क्लियर करतले आमी टोटल आयच्या दिसा सगळे क्लियर मातशें परमिशनूच जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जाय कारण ते आमी उडयतले पळय ते डायरेक्ट ह्या दुर्गार पडटले सो ते दुर्गाचे ते लुकसाण जावंक शकता न्हू सो ते आमकां लुकसाण करपाचें ना सो तांकां आमी इन्फॉर्म करतले आतां सेम
एक मिनिट एक मिनिट. एक मिनिट वचोन या तुमचे वचोन या भायर सरलेलो पळय हांव असं करतोय गाडी काडटा एअरपोर्टार या गाडी काडपाक ती ऑर्चनच नाही घेतली भायर ती बरी लक्ष्मी ती काय जाणा एका कडेन जी बॅड लक म्हणटा तो ती 20 सेकंद मातशी फुडें पावलेली ती दिसता तिका ती भितर काडपाक जाय होय. हो गया. हॅलो तीन तीन चार इंसिडेंट हाँ तो कदम ना बस स्टँड तो फायराची ती हाँ तो हाँ हाँ कितें कुचले पडले वर्सा प्रमाणे ते घरांनी उदीक गेले 4 वर्सां आमदार पूर्ण आमदार येयलो म्हाज्या बरोबर आनी सगळेंच करता म्हणून आनी मातशें कितें केलें आनी परती सांगता दिता आमदार भायर सगळी पयची आतां उलयताली ती आमची आतां एअरपोर्टार वचूंक जालें येता तूं डायरेक्ट गाडयेन भरता तो गाडयेन भरता पटेल 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 ही गाडी ताका हांगा दवर म्हटल्यार तेंका भितर दवरून ती गाडी एक स्टुडिओ ताका सांगलें हांवें ती पयलीं भरूं नाका ती माती पयलीं गाडयेन भरना तेजे वयल्यान थोडे हांव भरूं थोडे आं ऑलरेडी आता गाडी हें जालें फोटो मारा
माती क्लिअर करून जायचे मध्ये मध्ये. गाडी येईल रे. उकलताना फोटो मारा. सपोर्ट हलय ना कसा सपोर्ट हालत जाल्यार धाप करून माती वचोंक शकता. पयले ऑपरेटर मरे थोडे सारके नासता. ही झालो पाहिजे. उकळून जायची ती गाडी. वायर वायर लागले. फाटल्या ना दिसतं ते. इलेक्ट्रिसिटी फाटल्या ना ते. काय ते डेंगू जवळ आहे बरं. डेंगू. हां साहेब येला बरं साहेब. झूम केलं करतो. झूम करून. हटियो. साइडिंग राम कम.
घे. उदय येऊन गेला होय.